तुमकां सगळ्यांक आयच्या माणकावती दरवडीत मायवाचो आनी उर्बरीत येवकार दिता आसतनाच आमी गल्फाची भोंवडी मागता. गल्फान जायते गोंयकार आसात आपल्या मायभाशे पासून जायते वावुरतात. तांची भुरगीं हांगासर जल्मल्यात तरी आसतना तांकां कोंकणी उलोवप खूब कुस्तार पडटा. तरी तांच्या तोंडांतल्यान ते बऱ्यांतली बरी कांतरां भायर काडटात. आयज ह्या खिणाक हांव दुबयच्या शारांत आसा. हांगासर जायतो गोंयकाराचो एकवट आमकां पळोवंक मेवता. तर आयज ह्या खिणाक तियात्रा वयर थोडी भोव तुमच्या लागीं भासाभास करून तांचे विचार तुमचे मेरेन पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतां. ही एक खासा कार्यावळ दुबयच्या शारांत भोंवडी मारता आसतना ह्या देशांत आमचे गोंयकार भाव जायते तियात्र करतात आनी ह्या तियात्रांनी थोडे फावटी गोंयांत हांगासर येवन आमी आमची कला सादर करता. आनी ही मिसळ करून केलेली कार्यावळ जावं तियात्र लोकांक मानता तसले करूंक आमी वावुरता आसतनाच म्हजे बरोबर एक विनोदी कलाकार जो गोंयांत ह्या तियात्रा पासून खासा आयला तशे लागीं आमी थोडी भासाभास करुया. ताचे विचार ह्या तियात्रा वयर हो तियात्र तांकां कितें लागलो आनी लोकांचो रिस्पॉन्स लोक कितें म्हणटालो हें आमी जॉना कडल्यान आयकता. जॉन बाब तुका येवकार. तेतर बाब पयले सुवातेर तुका काळजांतान देव बरें करूं. जायतो तेंप काळ जालो माणकां मोतयां हो प्रोग्राम तूं प्रुडंट मिडियाचेर लोकांक पळोवंक दिता. त्या खातीर तुका देव बरें करूं आनी प्रुडंट मिडियाकूय काळजांतान देव बरें करूं. जायतो काळ तेंप जालो माणकां मोतयां हो प्रोग्राम गोंयच्या लोकांक तशें गोंयच्या भायर आसलेल्यांक सगल्यांक तो पळोवंक मेळटा. त्या खातीर आनीक एक फावट प्रुडंट मिडियाक काळजांतान देव बरें करूं. तेतून बाब सांगपाचें म्हणल्यार ही आमची दुबयची भोंवडी एकदम बरी जाली. तियात्रूय एकदम बरो जालो पूण तो तियात्र माचयेर हाडूंक आनी तो बरे भाशेन लोकां म्हऱ्यान पावोवंक आनी बरे भाशेन लोकांक दाखोवंक जायत्या जाणांनी कोश्ट काडले, त्रास घेतले, हातभार घातलो आनी कोश्ट करून इतलो वावर केलो त्या कोश्टांचो तांकां फळ मेळ्ळो. तियात्र एकदम बरो जालो. म्युजिशनाचें म्युजीक बरें जालें, प्ले बरी आसली, सेटींग बरें आसलें, ऑफकोर्स कॉमेडी बरी जाली, कांतारांय बरी जाली आनीक इस्टेजीर जे सीन आसल्यो बॅक स्टेज जे वावुरताले तांणी चड कोश्ट घेवन आपले वावर केलो. त्या खातीर सीन बऱ्यो जाल्यो. तांकां तशेंच सगल्यांक एकूच उतरान काळजांतान हे आख्खे टिमीक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांची हांव तोखणाय करतां. एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र ह्या दुबयच्या शारांत बाब निकिती आंबोरा हाणें दाखयलो. तियात्राचें नांव पातकाचें फारीकपण चुकोना. पळय जॉन बाब एक म्हणटा आसतना स्टेजी फाटल्यान वावुरपी कलाकार हांव कलाकारच म्हणटा तांकां तांचो वावर खरेंच म्हज्या काळजा मनान तो म्हाका आवडलो. कितेंपणी कायतान भर घेवन ह्या तियात्राचें जे पड्ड्यांची मांडावळ एक गॅप एक मिनटाचो गॅप दिनासतना हो तियात्र बरे भाशेन फळादीक करूंक वावुरतालो. आनी कायतानाच्या सांगाताक सदा मागीर जॉर्ज दुसरे टोनी मागीर आनीकूय जायते जाण आसले ते भरपूर हार्डवर्क करताले. ह्या तियात्रांतल्यान जे स्टेजीची जी मांडावळ आसा ज्यो सिनो आसात त्यो बरे भाशेन करूंक. पळय हांव पळयतालो की पॉल पासून आपली पिराय कितली आसा ती पळयनासतना ह्या प्रोजेक्टा खातीर ताणें आपलो हातभार लायलो. तांकां आमी शाबासकी दिता आसतनाच लोकांनी हो तियात्र पळोवन तुका कितें सांगलां? जायत्या जाणांनी मॅसेज धाडल्यात. ताणें सांगलां तियात्र एकदम बरो जालो, सगल्यांक मानवलो. तरी एक कुशलकायेची खबर कित्याक आमी गोंयांत येवन हांगा दुबय शारांत तियात्रांत परफॉर्म करताले म्हणटच लोकांक तें मानवंक जाय आसलें. हो एक डावट आसलो पूण परफॉर्म करप एकदम बरें जालें आनी लोकांकूय मानवलें म्हणटच काळजाक कुशलकाय भोगली. जॉन बाब तुका दिसना की हो तियात्र जाल्या उपरांत जो रिस्पॉन्स मेवला दर एका उतराक दर एका कांताराक दर एका डायलॉगाक हाचेर की एक प्रोफेशनलिझम फाटल्या तियात्र इतिहासांतली फाटली 125 वर्सां आमी तर नदर मारली जाल्यार हो एक प्रोफेशनल तियात्राक खंय तरी घोस्टन वेता अशें तुका दिसना? सारकें. तियात्राची जे दाखोवप जो तियात्र माचयेर हाडला आनी परफॉर्म केला आनी लोकांक जसो दाखयला तशें दिसतालें की हो एक प्रोफेशनल तियात्र कसो आनी हाच्यो पयलो शो न्हय पूण ह्या शोवाचे 2-3 शो जाल्यात अशें दिसतालें. जॉन बाब खरेंच
ह्या दुबयच्या शारांत तो आयल्या उपरांत जे सोबे मजार आमचे मदें ही कार्यावळ पळयणारे आमचे कोंकणी मोगी जावं तियात्र मोगी आसात तांकां तुजो संदेश कितें? पयले सुवातेर ह्या दुबय शारांत हो तियात्र ऑर्गनायज करतल्यांक हांव शाबासकी दिता. त्या तियात्रांत एक्टींग करतल्यांक, म्युजीक वाजयतल्यांक, माचयेर वावुरतल्यांक सगल्यांक हांव शाबासकी दिता. आनी दुसरी हांव व्हडांतली व्हड शाबासकी दिता दुबय आसलेले जे जावं शारजा, अबुधाबी हे सगल्या गोंयकार भाव भयणांक हांव व्हडली शाबासकी दिता. कित्याक तांणी मुद्दम येवन हो तियात्र पळयलो आनी ते जेन्ना हांगा तियात्र आसतात ते पळयतात आनी तेच खातीर आयज पासून ही कोंकणी माची ह्या गालफाच्या देशांनी जिवी उरल्या. तांकां म्हजो व्हडलो सलाम आनी सदांच असोच हो तेंको कोंकणी माचयेक दिवचो आनी ही कोंकणी माची सदांच जिवी दवरची. आतां पळोवया जॉन डिसिल्वाचे विनोद. दळहण चलयता काय म्हणून तू दळहण चलयतालो हे? अरे हांव कोणागे फुंगसांवा वयता म्हणून हांवें पयले पाटी म्हगे फ्रेंड आली मारुती मागोन हाडलेली आनी हांव मारुती घेवन वयता तूं मुकल्या तुगे कितें लिनोवा इनोवा हय ती व्हडली जीप घेवन येता. हय रस्तो ओशीर मरे तो दोन मोटर सुट नाय. हांव येता तो चोवून ना तुवें हांव येता तो चोयला आनी तूं आपण येयत रावला आनी तुगे इनोवा हाडला आनी मुगे मारुतीचे मारला मुगे मारुती द्यार म्हणला. आनी तुवें मुगे मोटर मान तुवें मुगे दिव हळना मागीर गुन्यांव कोणा तुझ न्हू. अरे हांव येता तो तूं जाणा रस्तो ओशीर तुवें रावपा न्हू वळखता. हांवें तुका फुल लायट मारलो मरे. दिसाची फुल लायट कित्याक मारल्या धडे हळले हळे दिश्टीपणा. अरे फुल लायट म्हणजे कितें जाण तूं? कितें फुल लायट म्हणजे तूं थांब म्हणला कितें? अरे तूं थांब. स्टॉप. हय स्टॉप. फुल लायट मारप म्हणजे स्टॉप. स्टॉप आनी हांवें वायपर मारलो तो चोवून ना तें चोयलो हांवें. मागीर वायपर मारप म्हणलो कितें येय नाका येय नाका येय नाका वलकट मरे कोण बंड मरे बंड. अरे वायपर मारलो म्हणजे हे नाका आतां तुका लायसन्स कोण दिल्लें? लायसन्स ना मुगोडे. लायसन्स ना? आनी लायसन्स नासतना गाडी कितें घेवन चलयत तर तूं? आधार कार्ड घेवन चलयता. हावेला वो तियात्र नॅशनल लागींच्यान कितें पळयला ह्या तियात्राचे तुमी एक वांटेकार आसले पूण तियात्र जाल्या उपरांत जायत्यांनी तुजे लागीं भासाभास केली आसतली, जायते लोक तुजे लागीं उलयल्यात आसतले, जायत्यांनी तुका बरें म्हटलां आसतलें, जायत्यांनी तूं खंय तरी सुदरूंक जाय अशें कितें म्हणलां आसतना हांव कांयच नकळो. तरी पूण जो तुजो वावर आसा ताचेर लोकांची तुका कितली शाबासकी फावो जाली? लोकांनी म्हाका जायती शाबासकी दिली. लोकांनी म्हणलां की पयलीं स्टार्ट केलें बिगिनींग 8 years back. बुक्स प्रोग्राम द वे यू सिंग जे भाशेन तूं पात्रां म्हणटा इम्प्रूवमेंट आहा एक्सप्रेशन्स इन ऑल दी एस्पेक्ट्स रियली कंग्रेचुलेटेड मी. म्हणल्यार पयले फावटी आमी पळयलां डुएट टोटल डुएट तांकां बरें मारलें आनी तेणी म्हणलां वेरी इम्प्रूव खरेंच हे जे दुयेंत आसलें हाच्यो ज्यो वळी आसल्यो त्यो खंयचे तरी पॉलिटिशनाक घोष्टून येतात. एक आतां म्हणटा आसतना तयारी करता आसतना म्हाका दिसता तुंय जायते खुशाल आसले हाचेर तुका कितें सांगून दिसता? खूब खुशाल जालें बिकॉज इट्स वेरी डिफरंट वे. लायक पयलीं जी दुयेटां म्हणल्यार ती फादर एंड डॉटर एंड रोजारी फादर समथींग डिफरंट तापपाचें आहा एंगर एक्सप्रेशन सो जायत्या एरियांनी म्हाका वर्क करचें पडलें समथींग डिफरंट एंड आय रियली एन्जॉय वर्किंग विथ दॅट. सो म्हाका खूब बरें दिसलें. पळय तियात्राचेर तुजें मत कितें आसा? तियात्र तुका कसो लागला? तियात्र म्हाका एकदम खूब बरें लागलो. म्हणजे सेटींग आहलें स्टोरी लायन वेरी डिफरंट आनी निकी आमकां लागता म्हाजी शाबासकी कित्याक तेणें लोकल तियात्र खूब वर्सांनी परतून हाडला आनी रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो दॅट्स वेरी गूड. फूल हावसफूल शो आनी तेणें खूब तेका दिला यंग गोवन टॅलंटाक वयता. सो आय रियली कंग्रेचुलेट विक्रांती. थँक्यू सो मच. चोडू सुंदर रावता चांदोर गिनियान बोरींग तूं जाय म्हाका ना म्हणो नाका बोरें घालतलो सारें. हांव पिरायेला दिता तुका मान कसले गिरगिरे तूं आमचो आमदार लोकांचो कामदार मारे कारवारे. लोकांनी निवडून हाडटोच बाय सोल्लां करूंक काम तुजे असली चेडवां पळयतोच रोखडोच
जाता मामा नाकापासून जोर वयल्यार तुवें तुका दिवची ना उम्मा चेडवाक नाडून आले बोनायल्यात सायबा बोगोस रामा लोकांनी निवडून हाडटोच भायर सोल्ला करूंक काम तुजी असली चेडवां पळय तोजो रोकडो जाता मामा नाकापासून जोर वयल्यार तुवें तुका दिवची ना उम्मा चेडवाक नाडून आले बोनायल्यात सायबा बोगोस रामा सनीव ह्या तियात्राचे बॅकग्राऊंड म्युझिक एक वेगळे तरेन आसलें हांवें ताका जायतीं स्वतायलीं केरीपणी नेरिसा आनीक आकिनो कारण ह्या तियात्राच्या दर एका उतराक कशें संगीताचें जायती तुमी तयारी केली पूण हांव गोंयांतल्यान आयल्या उपरांत हाचेर म्हाकाय एक वेगळें डायरेक्शन नाका हय म्हणटच तुजेर तुका कितें सांगून दिसता ह्या संगीताचेर योगन बाब तुवें पळय तो कॉन्सेप्ट मांडलेलो ते भाशेन एक बॅकग्रावंड म्युजीक दिवपाक आमकां बॅकग्रावंड म्युजीक पयसो ते तियात्र दिवपाक इजी न्हू योगन बाब आनी हांव होरें हांवें सगळे प्रॅक्टिसीन हांव आहलोलो म्हाका खोरें हिंगा सारकें दिनवाशी काळजान म्हाका वाखाणून दिसता आमगेले आकीन आमगेलो ड्रामर एक्चुली बरो ड्रामर पूण तेणें इतलो तोकूस घेवन बॅकग्रावंड म्युजीक तयार केलें पूण कांय कारणाक लागून तेंगे कामां लागून तेंक पाड्याको ते बॅकग्रावंड म्युजीक आजून तेंक चान्स ना आकीनो आमकां सांगता बऱ्यानो बरो म्युजिशियन पूण बऱ्यानो बरो म्युजिशियन जाय तो एक बरो टिचर आनी आमगे नेरिसा पळय तेणें बसोवन इतलो शिकोवन आनी नेरिसाकूय हांव म्हणटलो नेरिसा इतलें तेगे एग्जाम आसोनूय तेणें भार घेवन हे बॅकग्रावंड म्युजिकाचेर तेणें इतलो तोकूस घेतलो ते म्युजीक बेजीक आहा रे तेका पूण इतू तेका येना पूण तिरुपसा ते कॉर्ड मात ते चोयन काळजाक इतली खुशालकाय भोगताली आकिनान पण जितलें तेका शिकयलां तें आपूण आसतालें आनी तेणें बॅकग्रावंड म्युजीक आलो नॉर्मल पाड तुवें सारकी चोयपा जायी हे बॅकग्रावंड म्युजीक कितें ती पाड तुवें आपणायपा जायी भितूर काळजांत घालपा जाय आनी तेन्ना तूं बॅकग्रावंड म्युजीक दिता तेच भाशेन नेरिसान हें बॅकग्रावंड म्युजीक हें केलें म्हूण हांव खूब खुशाल कित्याक नेरिसा एक न्यू जनरेशन ही न्यू जनरेशन पळय आसता की फकत इंग्लीश गाणा आयकताय इंग्लीश म्युजीक हें कोताय पूण नेरिसा असो मनीस आविला लेनिशा जावं जायतीं भुरगीं जी पण न्यू घेवन आमची कोंकणी भास आपणायताय आमची काळजा खूब खुशालकाय भोगता की कोंकणी भास आमकां फुडें जीव येवतो एस बरोवंस येतालो देवतान बाबा खरेंच ह्या तियात्रांत कितलेच फावटी फोन येताले रिंगटोन दिवंक जाय आसलो त्याच वेळार तो दिवंक जाय आसलो हाचो ताणें जायतो अभ्यास केलो आनी बरे तरेन हें रिंगटोन दिवपाचें जावं बारीक बारीक धाकटे नाकूट बर काम बरे भाशेन केलें हांव मागता नेरिसा लागीं मातशें मुखार यो ह्या संगीताचेर तुका आमच्या ऑडियन्साक कितें सांगून दिसता पयले सुवातेर हांव अकिनाक गेल्या तो म्हणटा की ताणें खत शिकयलें एंड इट्स वेरी इजी मेबी इट्स like a fate to be a musician, but not every musician can be a teacher. And I think Akino is a great teacher. He teaches you with patience and he makes sure that you understand each and everything. That is Akino. Let's football, Baba, let's football. 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 FC Goa now देऊन कोणची टीम तयार केली पायले प्लेयर गोंया हाडून गोंयचे टिमी गोठाय मेवली 2 वर्सां गोंयचे टिमीन लोकांची काळजां जिखली FC Goa नांव तुजें गोंयकारां मोगान पडली
तुज्या हातान दिल्या फाटली 2 वर्सां ताणें टीमीक थोडे काम केल्या ब्राझिलाक टीमीक व्हरोन प्री सीझन ट्रेनींग मेवल्या ह्या वर्साक गोंयान टीम म्हूण गोंयकारांची आशा वाडल्या लेट्स फुटबॉल बाबा लेट्स फुटबॉल बाबा लेट्स फुटबॉल सानिया तुवें तुजें तें वक्ला हाडूंक ना तुवें तें वक्ला हाडूंक ना कित्याक तें वखद एक्टिंगाक गजाल करता आमी खरेंच जेन्ना तूं पालकाचेर न्हेसतालो तूं एक्टींग करतालो हांवूय जायतो एन्जॉय जालो थँक्यू वेरी मच चेतन बाबू कित्याक हांवें काळजाक एकदम म्हणजे हुशारकाय भोगता कित्याक आमकां एक संदी दिली निकी जावं इम्तियाज करपाक इजी ना पूण निकी जावं राफायल जावं अणू जावं ते इम्तियाज कोताय जायतो त्रास तांकां पडटा हिंग फकत हेंच आसना आनी हांव नकळो तुगे प्रुडंट मिडियाचेर म्हणजे हांवें म्हणपाक जाल्यार पूण पॉलिटिक्सूय जायत आसता आनी कितू कॉल येता हें येता ते निकीन तें सगळें सांबाळ्ळी आनी तेरूक जावं तियात्र मुखार लागून हांव सारको एकलो हॅप्पी आनी मोर दॅन दॅट म्हजे मनशान तेणें जॉन डिसिल्वा लागू म्हणजे ट्रस्ट तें आसत न्हू त्या कसली गरज आसना मात घालपाक ओकेजी घालपाक पूण तेणें म्हाका गायलो जॉन डिसिल्वा बाराबू काम करपाक आनीक हेजे म्हणजे काळजाक खूब दिनवाशीपण भोगता खरेंच तुमी जायतो थकोस घेतलो हो तियात्र ह्या तियात्राक एक उसलो दर्जो दिवपाचो तुमी प्रयत्न केलो फकत जॉन डिसिल्वा एकलोच आसलो जाल्यार ही कॉमेडी तितली फुडें वचनासली पूण तुमी तितलोच हातभार लायला तुमच्या आशिर्वादान हो वावर फुडें गेला तेच बरोबर तुमी जायतो ते रिहर्सल करताले तुमी ह्यो सगळ्यांच्यो भुमिका करतालो रिहर्सली तातूंतल्यानय तांकां जायते पाठबळ मेळ्ळें जायती तांची उमेद वाडली आनीक हो जेन्ना हो एकूण हो सहकार आमी एकामेका मदें वाडटात तेन्नाच ताका उंचलो दर्जो मेळटा सानियो तुवें जायते तियात्र पळयल्यात गोंयांत तूं जायते तियात्र पळयता तरी आसतना ह्या तियात्राचो दर्जो कितलो आसलो असो तुज्यान अदमास करूंक जाता चेतन बाब लोकल तियात्र म्हणजे आमकां चड चान्स आसना गोंयांत पट्ट्या जाताय ते एक 4 तियात्र जाले म्हणटरी मागीर तेंगे फॉर्मा येताय ते आमगे तो चान्स आसता आमकां लोक फर्स्ट तियात्राकूच वयता आमकां सेम एक्सपेक्टेशन आसता लोकांले की प्रोफेशनल जाता ते एशको आमगे जावपा जाय म्हणून आनी तेक लागून आमी जायतो हार्ड वर्क घालपाक पडटा हांव किरीत भाशेन हिंगा मेन्शन करपाक सोदिता आमगेलो आतां फॉर एग्जाम्पल हे शोवान रामिरो बाबान जायते बरें म्युजीक तेणें तोकोस्कीन म्युजीक केलें सेकंडली नाकाश बोरकार म्हणटा तो आमगेलो तो जेन्ना तुवेंच हें केलो आमकां इंट्रोड्यूस केल्लो सो तुका एक दिनवासकी आमकां म्हूण नाकाशान स्क्रिप्ट हातींगेन जायती म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्युजीक रामिरोन बरयल्लें पूण कितें ड्रामर जॉन येन आनीक आमगेलो एंथनी दी बेडी येन म्युजीक हिंगालो तें हिंगोयलें तेच पोरी आमगे नाकाशान पार्ट येन तुवें आनी निकीन पार्ट बरयली पूण तो येन तेणें जायती चेंजीस केले आनी पार्ट हिंगालो ती हिंगाली हय हांव चड दिवस आनी तिसरें म्हणल्यार आमगेलो लायटमॅन कोण आसा तेका आमी इम्पॉर्टन्स दिनाय पूण हांव हालतीकाय मागोता सगळ्यां कडेन लायटमॅन आसतना हें जायना या तो कितें जावं पूण आमगेलो जेकी लोकांक खबर ना पूण कितें पणजे सो एकलो मनीस आपणागे पयस घाता आनी पणजे सो सामान घेवन येता कांयच हें नासतना कांयच होप नासतना कांय हें नासतना सो हांव म्हणटा आमगे लायटमॅन इंग पडटू आहा आमी एकदम लाकी तो तिसरो जालो चवथो हांव तुका चड आनी चड तुका देव बरें म्हणटा कित्याक तुवें निकीन जेन्ना पयली तुका आयडिया दी तियात्रा दिली तुवें म्हणलें निकी वच मुखार आपूण तुका हें करता आनी तुवें जायतो ते स्क्रिप्टीचेर वावर केलो आनी हें तुमी सगळ्यांनी वावर एशें कोन्न गायलें म्हूण आमगे लायटमॅन जावं नाकाशान जावं रामिरोन जावं तुवें जावं हें वायट हें गायलो म्हूण म्हणजे असो मनशान जे टॅलंट आहा तांकां आमकां एक दाखोवपाक एक संदी मेळ्ळी सो हांव मागीर काळजाचे खोलाय कोलायतान काळजा देव बरें म्हणलें इश्टानो जॉना सांगात तुमी ताची कॉमेडी पळोवचे ना चलते रेंदेर हुई फाइल रे सर वोयत
पितो येयला जाता. अरे बाबा काणगा तोकलेच्या हे भितर ऑलरेडी आनी हुंय भितरच्या सुनीता हे भितो मरे हे भितो तुगेले आनी को आनी हांव जाण हे बलकां हा म्हूण आनी म्हाका दिसलें हो बलकां बयसन आहा म्हूण. साहेबा तू हे म्हाका धाडटे कोण धाडटा हे लुसिफर तू म्हज्या जिवितांत कित्या धाडटा म्हाका तें कांयच सोसमूयना. सर हांव इंटरव्यू आयलो सर. कोट्टा कोट्टा चोय रे तुगेल्या शेटा चोयल्या कोट्टा ही फायल तुवें हातीन दवरली तेजे कोट्टा तूं एक रीत रुबीस आसलोलो बरोच दादुलो तूं जसलो दादुलो एक एक घरां एक एक आसोकू जाय हो जाणटू आनी बरी फायल घेवन तुवें गेल तो कोट्टा तूं तुगे सगल्यो सर्टिफिकेट घेवन येयला आसतलो न्हू. सर म्हाका एक देखून सर्टिफिकेट ना. ओय त्या रिते हातीन येवपा पडटा मती लोना कागद आसलो ती हातीन दवरली. चोय तू की जाल रे सर्टिफिकेट आनी हाती हालोयच्या पळय तू बेश्टी फायल हातीन घेवन येयलो तो लोना पेपर घे न्हू बँकान कितें वचो ना तर तूं चोय तुका हांव पयलो सांगत ना हय तूं हिंग येयला न्हू म्हाका तू क्वॉलिफिकेशन बी आहा म्हाका आज पिवन जाय म्हळ्यार जाय. हय हय हांवें हें गेलें न्हू सर SSC केल्या. SSCची ना SSC कोण मागीर हांवें MRF केल्या. बरें जालें. MRF म्हणजे कितें रे? MRF म्हणल्यार रातिको मॅट्रिक फेल. सदा म्हाका खूब उमेद जाता तुका निकी बाबान ह्या तियात्राक एक संदी दिली आनीक व्हडा मोगान आनी उमेदीन जायती वर्सां तुका उमेद आसली की आपण खंय तरी तियात्रान न्हेसतलो. तुजी भुमिका जाल्या उपरांत तुजी भुमिका खरेंच तुका आवडली? भरपूर मनांतल्यान सांगता भरपूर आवडली. निकी सरान म्हाका तियात्राक काम दिलें म्हणून हांव सदांच तेजी वाट पळयतालो. हांव म्हाका कितें एक माचयेर वचोन एक डान्स जावं कितें करपाक उमेदशी दिसताली पूण निकीन म्हाका जेन्ना व्हेलो तेन्ना इतली मनाक काय उशालकाय व्हडली कितें करपाचें कांय जायना जालें. दुसरें म्हटल्यार तुजी भुमिका जाल्या उपरांत लोकांनी तुका कितें म्हटलें बरी जाल्या? सगळें येयले आनी अशें म्हणपाक लागले इतली बरी भुमिका केल्या इतली बरी केल्या तुका आनी सांगो नाका म्हणपाक लागले. 25 टोटल 25 सगळे सगळ्यांच्या तोंडाचे येता टोटल 25 लाख. देव बरें करूं तुमकां सर. खरेंच जायत्या जाणांनी हांवें भासाभास केल्या उपरांत तांच्या तोंडांतल्यान एकूच भायर सरलें जी टार्गेट आनीक जे एम्बिशन जे काळजांत हुस्को दवरून जे निकीन पावलां मारल्यात आनी जे पद्दतीन तो जे लोकांक दाखोवंक सोदतालो तेच भशेन ताणें पालकाचेर हाडलें आनी लोकांक दाखयलें. तर जो विचार तुवें आदी केलेलो तसोच हो लोकां मुखार आयलो असो तुका दिसता? तेतून बाब पयलीं सुवातेर हांव देवाक आदार दिता. त्या हांवें चिंतलोलें ती पावलां आयज ती फुडें आमचेर दिश्टी पडली आनी पावलां मारूंक इतलें सोंपें न्हय. म्हाका जायते चिंतप आसता इतलें 1.5 वर्स जालें आनी चिंतून बसलेलें आसा. हें केल्यार बरें तें केल्यार बरें हें केल्यार वायट तें केल्यार वायट. कित्याक एक मनीस 600 लोकांक तोंड दाखोवपाक जाय तें काल हांवें दाखयलें. ती धरी तर आयज हांवें एकल्यान हें केलें जाल्यार आयज सगळ्यांक पोटान पडपाचें आनी कितें केलें कितें केलें त्याग फळादीक करूंक म्हाका सगल्यांनी आदार दिला ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ते वचून एक कुत्राक उलो मारलेल्या पयलीं तूं म्हाका धांवन आयलो तुका हांव म्हजी चड आनी चड एक फेरी पासून तुका हांव म्हजी एक भेटवणी कशी दिता. चड आनी चड तुका देव बरें करूं जाल्यार तुवें हांव प्लेयाचेर म्हजेर इतलो वावर घातलो आनी तो वावराक फोल्ड दिवंक आमी तयार जाले. जे तुजें इन्स्ट्रक्शन आसलें ते भाशेन आमी चलोवन गेले आनी तेच पावलाचेर आमी पावले आनी आयज तेच पावलाक लागून आयज आमी हेच पयले पावले तुका चड आनी चड देव बरें करूं. हे काळजाचे खोलायेंतल्यान आयिल्ले उमाळे तुमच्या मुखार निकी बाबान दवरल्यात. हो तियात्र ह्या गल्फ देशांत एक वेगळी उंचाय दिवपाचो तियात्र उंचल्या दर्जाचो तियात्र हांगासर सादर जालो. हाचे थोडे किणचित्र हांवें तुमकां दाखयले. ताचो रायटर डायरेक्टर निकी बरोबर म्हाका सहयोग जालो. थोडी भासाभास करून तुमच्या मुखार हाडूंक एका सुत्रान सांगतलो जाल्यार ह्या तियात्राक एक प्रोफेशनल रूप आयलें. कॉमर्शियल
तियात्रांनी फकत दुडू करूंक हे तियात्र करता पण हाका एक प्रोफेशनल टच आयज 125 वर्सांच्या तियात्राच्या इतिहासांत हांव परत परत म्हणत आयलां ही गरजेचें आनीक निकी बाब हांव तुमकां व्हड आनीक व्हड यश आवडयतां हांव पयलीं सुवातेर बाब नाकाशाक सादारणतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक नाकाश हांवें तुका एक दीस विचारलें म्हज्या प्लेन काम करता तो म्हाका म्हणूंक लागलो कसलो रोल बाबा रोल ना पूण एक कांतार म्हणटलो बाबा म्हणटलो की हांव कांतार म्हणून म्हाका तुमगे थिंगा येवचें पडटलें आनी प्ले गेली जाल्यार प्लेयाक आनी कांतार एक बरें जातलें कांताराक लागून कित्याक येवं म्हाका कांय टायम मेळना आनी बरें मागीर चोयता कित्याक हांवें ऑलरेडी एक्टर केलें पूण म्हाका राती कळ्ळा ते भाशेन जायत्या जाणां विचारलें कलाकार काय म्हणून तेन्ना हांवें एकूच जबाब तेका दिलो म्हज्या बरोबर कलाकार बीन आसतले फकत दोग जाण आसात ते म्हणले केवतन आनी दुसरो म्हणल्यार बाब नाकाश आनी तिसरो म्हणल्यार मायकल आनी ग्लोरिया इश्टानो दुबयच्या शारांत जालेल्या तियात्राचेर हांवें भोंवडी मारली दुबयकारांचो वावर पळयता आसतना दुबयकारांनी एका तियात्राक कितलो उसळो दर्जो दिला हें जें हांवें तुमकां दाखयलां तातूंतल्यान तुमकां पळोवंक मेळ्ळां खरेंच हें गोंयकारपण तियात्राचो मोग आनी आमची कला तुमी म्हजे बरोबर रावले ही कार्यावळ पळयली त्या पासून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची इमाणगांव त्या कार्यावळ हांगा सोपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया